भागिवंत जोआवाच्या शुभ वर्तमानांत 13व्या आवेस्वरांत जेजू आपल्या शिसांचे पांय तो धुता आनी पांय धुले उपरांत तो आपल्या शिसांक एक म्हत्वाची शिकवण तो तांकां दिता आनी तो म्हणटा, हांवें केलां तशेंच तुमी करात. वॉट आय हॅव डन डू इट लायकवायज. म्हणजे कितें? देवान मोग केला, जेजून मोग केला तशेंच आमी एकामेकाचो मोग करूंक फावो. जेजून दुसऱ्यांची सेवा केला तशेंच आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक फावो. जेजून दुसऱ्यांक बोरवासो दिला तशेंच आमी दुसऱ्यांक बोरवासो दिवंक फावो. जेजून दुसऱ्यांक काकलूत आनी दया दाखयला तशेंच आमी दुसऱ्यांक काकलूत आनी दया दाखोवंक फावो. आनी दुसऱ्या सुवातेर मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां अशें मेळटा, तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो गुलाम जावचो. आनी आमी ह्या उतरा पोरणे आमी आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवीत जियेलें जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां म्हणटा, तुमी सुभागी, यू ऑल आर ब्लेसड. जरी तूं दुसऱ्यांची सेवा केली जाल्यार तुमी सुभागी. आयच्या तेंपार हें शिकवण सामकेंच कठीण. ही शिकवण वापरूंक आमच्या क्रिस्ती जिवितांत सामकेंच कठीण. कोणाकूच नाका गुलाम जावंक, कोणाकूच नाका दुसऱ्यांची सेवा करूंक. आमी आमचेंच व्हडपण आमी दुसऱ्यांक दाखयता. आमी कितली व्हड मनशां, कितली व्हड गिरेस्त मनशां तें आमी दुसऱ्यांक दाखयता.